मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक हांव देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आमचें शुभ वर्तमान जावन आसा जुवाची 15वी चीट 1 ते 8 पर्यंत. आनी आयज ह्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, तो म्हणटा हांव जावन आसा बरी दाखवेल. आनी आमी सगलीं जी ताचेर बावर दवरता, आमी जावन आसा त्या दाखवेलाचे फांटे. आमी भाव भयणीनो जाणो की एका झाडाक, फळांच्या झाडाक फळां दिवंक जाय जाल्यार त्या झाडाच्या फांट्यांक खरेंच त्या झाडाक चिपकून रावंक जाय, ना तर केन्नाच ती झाडाची फांटे केन्नाच फळां दिनात. आनी तशेंच जेजू म्हणटा आयज जेन्ना आमी ते फांटे आनी तो दाखवेल तेन्नाच की आमकां आमच्या जिवितान बरीं फळां दिवंक जाता. आनी कसलीं फळां? आत्मीक फळां. चड करून आमकां ही फळां दिवंक जाय मोगाचीं. आनी भाव भयणीनो, आमी जाणो की समजा एक आंब्याचें झाड आसत, पणसाचें झाड आसत, पोपायेचें झाड आसत, तें झाडाचें काम कितें? फळां दिवपाक. पूण जेन्ना तें झाड फळां दिना, तो आमी कितें करतात? आमी त्या झाडाची बेंदोर काडटा, ताका सारें घालता आनी जे फांटे सुकल्यात ते आमी कातरून उडयता. तशेंच जेजू म्हणटा आमी जावन आसा ते फांटे. जेन्ना आमी बरीं फळां दिना ह्या जिवितान, तेन्ना आमकांय तो कापून व्हरता आनी लोक कितें करता? आमकां ते उज्यान उडयता. आनी ह्या वेळार जेन्ना आमी ह्या संवसारांत, जेजू आमकां उज्यान केन्नाच उडयना. कित्याक तो आमचो इतलो मोग करता. तो आमकां पासियेंसान आमची वाट पळोवत आसा की आमी केन्ना परतून येता ताजे कडेन आनी आमी खरेंच ताचें उतर आयकतले, पाळटले. पूण जेजू म्हणटा एक दीस येतलोच जेन्ना जो लोक ताचें उतर आयकोंक ना, ताच्या उतरान ताचेर बावर दवरूंक ना, आमकां तें उज्यान, सासणाचें उज्यान आमकां पावपाक आमी पावतले. आनी देखून भाव भयणीनो, गरज कितें ह्या वेळार? गरज आमकां जेजूच्या उतराचेर बावर दवरपाक, त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत पाळपाक. आनी जेजू कितें म्हणटा? जेन्ना ताचें उतर आमचे भितर रिगून रावता, तें चिपकून रावता आमच्या काळजान, तेन्ना म्हणटा आमी कसलें कितेंय विचारलें जाल्यार तें आमकां फावो जातलें. कित्याक जेन्ना आमी बरीं फळां दिता ह्या जिवितान, तेन्ना सर्गीच्या बापाक आमी महिमा दिता. आमी खरेंच जेजूचे शीस म्हणून आमी ह्या जिवितान आमी दीस काडटा. म्हणटच भाव भयणीनो, फकत दीस काडपाचे न्ही, जशें ह्या दिसांनी आमकां कोविड-19 आहा आनी आमी खरेंच दीस काडटा, तशें म्हणना. आमकां जाय आमचे दीस बरे पावपाक, बरे आसूंक आमच्या जिवितान. आनी हें कशें जातलें? जेन्ना आमी जेजूक चिपकून रावतले, ताच्या उतरान आमी चिपकून रावतले. तर आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां कसली शिकवण मेवता? जेजू म्हणटा जेन्ना आमी ताच्या उतरान चिपकून रावता, जेन्ना ताचें उतर आमच्या काळजान रिगता आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी ह्या संवसारांत चलता, तेन्ना खरेंच आमी ताचे शीस जाता. आनी जेजूचे शीस सदांच ह्या संवसारान बरीं फळां दितात, सगळ्यांक दुसऱ्यांक पावतात. ताचे पासून तांकां मागणें करतात, तांकां देवाचें उतर दितात, देवाच्या उतराची शिकवण दितात. आनी सगळ्या लोकांक, ज्या लोकांक ते देवाचें उतर दितात, तांकां सर्गीच्या राज्यान ते हाडटात. तर भाव भयणीनो, आमकांय गरज हें देवाचें उतर शिकोवन जेजूक चिपकून रावन, कित्याक तो जावन आसा बरी दाखवेल, आमी जावन आसा ते फांटे. जेन्ना आमी ताका चिपकून रावता, आमकां बरें जाता, म्हणजे आमकां आमच्या जिवितान सगळें बरें मेवता आनी आमी दुसऱ्या लोकांक ती बरी खबर दिवन तांकांय ह्या जिवितान बरें मेळपाक हें आमी तांकां हाडून दिता. म्हणटच आयज आमी कितें करपाची गरज? आमी तें देवाचें उतर घेवन जेजूक आमच्या बऱ्या दाखवेलाक चिपकून रावन ह्या जिवीत आमचें सारूंक. म्हणटच आयज तुमकां सगल्यांक
खेरीत भाशेन तुमकां एक बरो दीस जेजूचो दीस आवडटा आनी हांव खरेंच मागता जेजू कडेन देवा कडेन की तुमी देवाच्या उतरान वाडत शिकोन तुमी खरेंच बरीं फळां दिवंक ह्या संवसारांत आनी खूब लोकांक सुर्गीच्या राज्यान भितर सरपाक तुमी देवाचें उतर परगट करपाक पावतल्यात. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन फाल्यां उलोवपाक हांव येतलो. थँक यू व्हेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू.